नमस्कार. आमी आज आसा हे उडनय न्हंयच्या बंधाऱ्याचेर. ही न्हंय जी आसा ही न्हंय धारबांदोडा आणि फोंडा ह्या दोन तालुक्याच्या बाउंड्रीचेर आसा. ह्या न्हंयक लागपी दोन पंचायती म्हटल्यार किल्लपाल दाबाळ पंचायत आणि निरंकाल बेतोडा कोनशे कोडार ह्यो पंचायती. ह्या दोन पंचायतीच्या मदीं ही उडनय आसा आणि ही उडनय इज अ ट्रिब्युटरी आमच्या ओपा खांडेपार रिवराची. आणि हिका दोनी वटेनी हो बंधारो बांदलेल्यान शेतकऱ्यांक तरी खूब फायदो जाल्लो आसा. पूण त्याच बरोबर आमी एक लोकांची वृत्ती पळयता. हांगा तुमकां हो ब्रिज दिसता, जो ब्रिज किल्लपाल दाबाळ पंचायत आणि निरंकाल पंचायतीक जॉयन करता. तर त्या ब्रिजा वयल्यान आणि तेजे वयर सुद्दां नदीच्या पात्रांक खूब प्रमाणार हांगा चिखोल उडयल्लो आसा. हो तुमकां दिसता हांगा की बाटल्यो पॅड थोडे तर गांवांतले लोक अशे आसा ते सकाळीं सकाळीं पिशवें हो चिखल भरता आणि तो चिखल घेवन हांगा येता आणि ह्या नदीच्या पात्रांत उडयता. जणू काय न्हंय म्हणजे एक डस्टबीन. आणि हे तुमी पळया की कितले प्रमाणांत हो चिखल हांगा आसा. बाटल्यो आसा, मागीर पॅड आसा, प्लास्टीकच्यो बाटल्यो आसा, ग्लास बाटल्यो आसा, टीन आसा, प्लास्टीक पोतयो आसा. कितें आसा म्हणून ना. त्या शिवाय घरगुती कचरो असो ह्या पोतयांनी बांदून उडयल्ले आसा. टेट्रा पॅक आसा. आणि हो सगळो कचरो आतां हो बंधारो सोडटकर खांडेपार बाराजा